क्रिसमस म्हळ्यार क्रिस्तांव भावांची उमेदीची परब. येशू जल्म सुवाळो आनी हेर कार्यावळी सयत क्रिस्तांव भावांची उमेदीची परब आशिल्ल्या नातलांक उमेदीन सुरवात जाल्या. नातलां निमतान गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत उमेदीचें ल्हार फाकलां. नातलां निमतान येशू जल्माचेर आदारीत चर्ची सयत घराघरांनी आकर्षक गोठ्यांची सजावट केल्ली पळोवपाक मेळटा. पळयात नातलांची कांय खिणचित्रां. The feast today is it is a birthday of Jesus. Okay, जेजूच्या जल्माची परब. सो आमी देव म्हूण सत मानता आनी जेजू जो देवाचो पूत देव आहलो पूण मनिसान आमचे मदें आयला. मनीस जाला आमकां पातकांतली सोडोवंक मरणांतली सोडोवंक आनी नवें जिवीत आमकां दिवपाक हो जेजू आमचे मदें आयला आनी ताणें केलें. आतां आमी फकत सत मानूंक जाय आनी ताचे बाट धरून आमी जिवंक जाय. आनी आमकां बरो असो आसा जे आमी सत मानता आनी जो भावार्थ आसा तो देव आमकां निर्फळ जावंक दिवचो ना. तो आमचे फुलफील करतलो. ही वील फुलफील द डिझायर्स ऑफ अ हार्ट. ही वील गिव अस इटर्नल लायफ, सारकें जिवीत आनी जंय देव आसा थंय आमी एक दीस आसतले. सो ही आमची मेसेज तुमकां धाकटीशी. देवान आमचे थंय फकत क्रिस्तांव लोकांचेर पूण दर एका भाव भयणाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. कित्याक जेजून थंय फकत क्रिस्तांवाचो मोग केलो, सगळ्यांचो मोग केला. सो आज ही खुशाल करपाक सगळ्यांक दिवं आनी देवान सगळ्यांक साल्वार करूं. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू.